आमचे दोळे दांपोवन जेजू आमच्या काळजांत आयला ताचे बरोबर वोवेट जावया. आमी बातकी मनशां देवाची भुरगीं खरी, पूण आमी बातकान जियेता कित्याक आमी आपस्वार्थीपणान जिवंक लागल्या म्हणून
असलें जिवीत आमकां मागीर सोडिना. हाका लागून देवान आपल्या पुताक आमचे सोडशीं धाडला. आमी ताका एकवटोन ताच्या बरेपणान ताचे काकळुतीन आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक सारकें थाऱ्यार येवच्या. जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटच ताका एकवटोन रावतना आमी ताचे कडेन ही विनंती करया. क्रिस्ताचे आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान कंगोळाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट करात. तूं बरव्या जेजू चिंतान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सरूंक कदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोडशीं येवंक तूं म्हाका फरमाय. भक्तां सांगातीन तुका वाखाणच्या. लॉर्ड, you are right now dwelling in our hearts. Though we are children of the Father and children of God, we yet are free to move the way we want, and we do. We take decisions on our own and then we get caught up in it. We cannot get out of the rut. But you, Lord, are dwelling right now inside us, and you have the power to bring us back onto the right path, for you are the way. You can heal us, and you do. You have already set us onto the right path of the truth. May we walk in your ways. And so we ask you, Lord, soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, inebriate me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, hear me. Within your wounds, hide me. Permit me never to be separate from you. From the malignant foe, defend me. At the hour of my death, call me, and let me come to you, that with your saints I may praise you for all eternity. Amen. प्रार्थूया. स्वर्गोद्वेदार देवा, आमच्या दयाळ बापाव, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संदसान भरले. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आमी आमच्या बाबा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. मातशी बसात थोडो वेळ. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनांचो पयलो दीस. मिसां सदांच हे भाशेन आसतली तुमी जाणात, पूण आयज तुमकां कळयता. सकाळची मिसां 6, 7:15, 8:15. 8:15ची मीस सदांच इतकोजीन दिलेली आसा. ती रोमारीन हांगसर येतात आनी ती हे मीस भेटयतात. 9:30, 10:30 दनपारची 3:45, मागीर सांगे 5:15 आनी 6:15. 6:15ची मीस सदांच इंग्लीश भाशेन आसता. आयज दनपारचे 3:45चे मीस कारितास सेंटर फॉर सोशल जस्टीस एंड पीस ती हे मीस घेतली. कुंभसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 10:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5 पर्यंत वचूं येता. त्याच प्रमाणे कावन्सिलींग 2 कडेन तुमच्यान वचूंक येता. एक जागो बाजिलिकेच्या कॉरिडोरान मात्र ते सिस्टरी आसात आनी दुसरो जागो एनिमेशन सेंटर फादर सातुर्लिनाक तुमच्यान मेळोंक जाता. चोत्राय फाल्यां बुधवार माटवान मीस 10:30 आसचें ना. फकत 10:30. 10:30 मीस ते 10:30 आसतले. कित्याक फाल्यां कॅथिड्रलाची आस्कारीण सांत कॅथिड्रलाची परब मीस तिचो 10:30 आसतले. मीस सोमतोच आतपानाची तुमच्या गायनाची आतपान आसा ती बसकेत दवरात, कित्याक दुसऱ्या मिसांक आमी ती वापरतल्या. आतां सगळीं उबी रावन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नव्याचे मागणी घेवया. म्हज्या उपरांत म्हणात. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर भरगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव
केलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गात महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कसून दिली ना हे देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें खेरीत भाशेन तुमकां काराजांच्या लोकांक तुमी आयिल्ले आसात तुमचे भरपूर देवाचो आशिर्वाद त्याच प्रमाणे तुमच्या पादविकाराचेर जुझे डिसूजा आनी आयज मीस पेटयलां आमचे फादर आर्नल्डान ताचे पासत आनी ह्या पाद्री पासत आमी मागले म्हजे प्राण म्हणात आमचो त्रेक बापाक मानता कसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं स्वर्ग पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.